नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत पापलेट सुकी करचे पळोवया. सुकी करच्याक आम्ही हांगा 2 पापलेट घेतल्यात. सगळ्यात पयली पापलेट बरेकन क्लीन करून घेवका. फ्राय करचिल्यार अशीच पुरे पापलेट यूज करचे जाता, पण सुकी करच्याक आम्ही हाची तुकडी कापून घेवया. पापलेटाची तुकडी कापून जाले. आता सुक्याक लागचो मसाला वाटून घेवया. आम्ही हांगा ग्रीन मसाला सुकी करतेर आसा. ताज खातीर सगळ्यात पयली मिक्सरात धुवून घेतील कोथंबरी पाल घालका. 5 ते 6 हिरवी मिरसांग घालका. तिखसाण कशी जाय म्हण पळोवन मिरसांग जास्त कमी केल्या जाता. सुमार 1 इंच आली घेवका. हाजी होडहोड तुकडे कापून घेतला. 15 ते 20 लसणी बोई, अर्ध चमचो हळदी पिठो, थोडीशी आमसाण, अर्ध कप सोय, आणि 1 चमचो कोथंबर. हे सगळे थोडेशी उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवया. सुक्या मसालो रेडी आसा. ग्रीन मसाला रेडी आसा. आम्ही एक दुसऱ्या आयदनात काडून घेवया. हो ग्रीन मसाला यूज करून आम्ही खंयची मासली बी फ्राय करचे जाता. ताज खातीर मासली फ्राय करचिल्यार हातूंतलो थोडो मसालो सायडान काडून दवरा. हे मसाले यूज करून मासली कशी फ्राय करची ते हांव नेक्स्ट व्हिडिओत दाखयता. फण्णाक घालच्याक एक कांदो कापून घेवया. आता सुक्याक फण्ण घालया. सगळ्यात पयली एक कायलीत थोडेशी खोबरेल तेल हुनकन घेवया. तेल हुन जाल की तातूंत भितर कांदो जरासो तांबडो जात पर्यंत परतून घेवया. कांदो भाजून जाला. आता हातूंत रेडी करून दवरिल्लो ग्रीन मसाला घालया. ग्रीन मसाल्याक आणि पापलेटाक लागता तितलें मीठ घालून घेवया.
आणि हो मसालो सुमार 1 ते 2 मिनिट तेला भितर जरा परतून घेऊया. ताजेन ताजो हरवो वास वतलो. मसाला बरो भाजून जाला. आता आम्ही हातूंत थोडे उदक घालून घेऊया. सुक्या कन्सिस्टन्सी कशी जाय म्हण पळोवन आम्ही उदक घालून घेतल्या जाता. मसालो धबधबी उरका म्हळ्यार थोडेशी जास्त उदक घालून घेवका. आता आम्ही हातूंत पापलेटा तुकडी घाल्या आणि तुकडी जराशी मसाल्या बरोबर मिक्स करून घेऊया. जास्त मिक्स करची नका. धाकणी धाप्या आणि सुमार 5 मिनिट शिजच्या सोड्या. उदक कमी दिसते रसा म्हण थोडीशी उदक घालून घेतला. आता सुकी एकपटी मिक्स करून घेऊया. मिक्स करच्याक डाळ यूज करच्या ना. अशीच आयदनच वयल्यान हालोवका आणि एकपटी हालोवन जाल की एक एक मासले पीस स्पूनान नाल्यार दायन परतून घेवका. एकदम मिक्स केल्यार मासली पिसूडची चान्स उरता. हे सुकी खूप सुकी जाल्यार ना जाल्यार करपते रस अशी दिसल्यार आणि थोडे उदक घाल्या जाता. आणि सगळी मासली परतून जाली की आणि परत धाकणी धाप्यान एक 2 ते 3 मिनिट शिजच्या सोड्या. पापलेटाची ग्रीन मसाला सुक्का रेडी असा. अशीच ग्रीन पेस्ट यूज करून नगली, सुंगट, इसवण, बांगडे, बेळुंजी अशी सगळी मासल्याची सुकी करच्या जाता. तुम्ही बी हे पापलेटाची ग्रीन मसाला सुक्का घरात ट्राय करा. कशी जाल म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल कोंकणी चॅनल कोंकणी भाषेत पळोवच्याक टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.